नमस्कार. कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन. सकाळी प्रार्थना जाले उपरांत लाखांनी भाविकांनी घेतले सेंट फ्रांसीस झेवियराचें दर्शन. फातर क्रशर आनी स्पॉन्ज कारखान्याक लागून आंबे उदक सावड्डे गांवच्या लोकांक सोंसचे पडटात त्रास. दीस रात फक्त प्रदूषित जाल्ले हवेत आनी आवाजात लोकांचो विटला जीव. आमकां सरकारान दिवचो न्याय, थळाव्यांचे गाराणे. भाजपाची 10 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाली जाहीर. कांय दीस पयलीं भाजपाची पयली 19 उमेदवारांची वळेरी जाल्ली जाहीर. कारापूर कोळशांकात गावात वासंती सालेलकर हे बायलेक शॉक लागून आयले दुबावित मरण. 52,000 स्क्वेअर मीटर जमीन खावपा खातीर जाला हे मोठे षडयंत्र. हाचेर सरकारान करची कडक कारवाय मागतात थळावे. पुजा नायक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान केल्या खोलायेन चवकशी. पुजान केल्ल्या आरोपात ना तथ्य. प्रकरणाची चवकशी आसा सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन थारले फटीचे. गोंय गुन्यांव फाट्यान पुजा नायकाचे 17.68 कोटींचे नोकर घोटाळ्याचे न्हयकारले आरोप. पुजाच्या खंयच्याच दाव्याक मेळना आधार. एसपी क्रायम राहुल गुप्तान दिली माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. दर वर्सा प्रमाण अंदूय गोंयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. सकाळी प्रार्थना जाली. पाद्रीन शर्माव सांगले आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो. मिस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतलें. क्रिस्तांव भावा सयत हिंदू आनी मुस्लिम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हजेरी लायिल्ली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. It is with great joy that I extend a warm and hearty welcome to all of you this morning for the solemn feast of Saint Francis Xavier here at Old Goa. This year, we are delighted to have our auxiliary bishop, Most Reverend Simeão Fernandes, leading us in our worship. It is the first time he has had this opportunity. A hearty welcome to you, dear Bishop Simeão, as well as to Bishop Aleixo Dias, Bishop Emeritus of Port Blair, who now resides in Pilar and has since been attending this feast regularly. परमळ येना पूण ह्या माटवांत फाटल्या 9 दिसांनी बरवसाचो सुवास पसरलो आनी आमच्या काळजांनी तो रिगलो. बरवसो नासतना मनशान ह्या संवसारांत जिवंक जायना. बरवसो आमी दवरता देवाचेर, बरवसो आमी दवरता मनशांचेर. आमचे भाशेंत एक सांगणी आसा, कुर्ड्याची गोरवां देव राखता. कुर्ड्याक दिश्टी पडना. ताची गोरवां चोरूंक तो घेवन गेल्लो आसा दोंगरार. कोण राखतलो ताची गोरवां? तो देवाक उलो मारता आनी देवूच ताची गोरवां राखता. बरवसो आमच्या जिवितांत चड गरजेचो. आयची 3 वाचपां तुमी आयकलीं. पयल्या वाचपांत देव जेरेमियास प्रवाद्याक म्हणटा, तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका विंचून काडलो आनी प्रवादी म्हूण नेमलो. दुसऱ्या वाचपांत सांत पौलू कोरिंतकारांक म्हणटा, जायते कश्ट आकांत विघ्नां म्हाका सोंची पडलीं पूण हांव निराशी जायना. हांव बरवशान जियेतां कित्याक
बापान जेजूक पुनर्जीवन केला आनी तोच आमकां पुनर्जीवन करतलो. जिल्लो पंचायती खातीर भाजप पक्षान मंगळारा 10 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. कांय दीस पयलीं 19 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. आतां मेरेन भाजपान 29 उमेदवार जाहीर केल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल मतदारसंघात मनीषा कोरकणकार, शिवोले महेश गोवेकर, हळडोणे सुभाष मोरजकर, हणजूण नारायण मांद्रेकर, चिंबल गौरी कामत आनी सेंट लॉरेन्स पॉलिना ऑलिवेरा. जाल्यार दक्षिण गोंयांत धारबांदोडे मतदारसंघात रुपेश देसाय, रिवण राजश्री गांवकर, बारसे अंजली वेळीप आनी पैंगीण अजित लोलयेकर अशी दुसऱ्या वळेरेंत जाहीर जाल्ल्या उमेदवारांची नांवां आसात. कारापूर कोळशांकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकर ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयलें. ह्या नादी लेगीत तिचेर अशेच जीवघेणे हल्ले जाल्यात. तशेंच तिची 52,000 स्क्वेअर मीटर जमीन खावपा खातीर हे एक मोठें षडयंत्र आशिल्ल्याची म्हायती तिका वळखतात तांच्यांनी दिली. हाचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयले. मात हातून घातपात आसतलो म्हूण तिच्या घरच्यांनी आनी तिका वळखुप्यांनी दावो केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सालेलकार हाजी 52,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा. ती कोणे तरी बळकावपाचो यत्न केला. तिचे जमनी खातीर लेगीत खटपटी चालूच आशिल्ल्यो. ह्याच दिसांनी तिचेर 3 फावटी हल्लो जाल्लो. एकदा सुरयेन हल्लो जाल्यार एकदा तिच्या पांयार रॉड मारून तिका जखमी केल्ली खंय. तशेंच ती उदक वापरताले ते बांयत एकदा वीख लेगीत घातिल्ले म्हूण ती मागीर गांवांतल्यान उदक हाडटाली अशें एकल्यान म्हायती दिली. ते खातीर तिणें कांय NGO कडेन लेगीत मदत घेतिल्ली. ट्रायबल जमीन कोणाक ट्रान्सफर करपाक मेळना, ताच्या फाटल्यान कोण ना जाल्यार ती जमीन बळकावपाक सोंपें पडटा. ह्याच आदाराचेर हें एक मोठें षडयंत्र आसा. हे सैमीक मरण न्हू, हो खून जाल्ल्याचो दावो गाकुवेत फेडरेशनाचो उपाध्यक्ष रामकृष्णा जल्मीन केला. आतां मुखेल प्रस्न उपरासता तो, जमनी खातीर ती केस लडटाली तेन्नाच ही शॉक लागपाची घडणूक घडपा फाटल्यान आसा काय असो प्रस्न आतां ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हाणें उक्तायला. आतां आमकां कळ्ळें की वासंती सालेलकर एक फायटर लेडी म्हटल्यार आतां तुमी, जे हांगा लँड माफियाचे जन्माक येयले हांगासर, तांच्या अगेन्स्ट ती फायट करताली, तिची डेथ जाली म्हणून कळ्ळें. म्हणून आमी आतां इमिजिएटली PSCन गेले बिचोले. ते आमकां कळ्ळें की ती ऑलरेडी डेथ डिक्लेअर केल्या म्हणून. तांच्या रिलेटिव्हां कडेन उलयलें, तेंच्यांनी सांगलें की रिजन अजून तांकां खबर ना. सो म्हाका अशें दिसता की ज्या तरेची केस ती फायट करताली, जी आतां म्हाका 10 तारखेक सुद्दां जी हियरींग आसलेली कोर्टान, ज्या तरेची केस फायट करताली तेजें हें लिंक हांगा कांय ना न्हू, हो व्हडलो संशय आसा. सो आतां ही नॅचरल डेथ की अननॅचरल डेथ की मर्डर हे फायंड आउट करपाची गरज आसा. अशेंच जर जे गोंयकार आपल्या जाग्या खातीर झगडटा, अशेंच जर तेंचे डेथ जायत रावले जाल्यार गोंयान गोंयकार उरतो लोकांक ना हे पयलीं सांगपाची गरज आसा. ते हांगासर पयले एकटे रावताले आनी मागीर ते भयणू रावताले तेज्या वांगडा. आनी काल ती भयण तेजी नासली, भयणीगेर खंय तरी गेल्ली. सकाळीं येयल्या उपरांत ते भयणी खातीर ते सगळे कळ्ळें. भयण ती पळोवन मागीर अब्दुल्ला रस्त्यार गेली, कोणाक आपोवन हाडलें आनी मागीर ते 108 गाडी पुलिसांक सगळ्यांक इन्फॉर्म जालें आनी मागीर ते ताका पोस्टमॉर्टम करपाक येला, हॉस्पिटलान येला. कितें कशी कितें डेथ जाली ती कशें कितें तें अजून कळोना न्हू. पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत ते मागीर आतां कशें कितें कळटलें. ते आमगेर कालो असल्या कारणान तेजी एक भयण ताच्या बरोबर रावताली हांगासर, 2 जाणां भाटान रावताले. सो काल आमगेर कालो असल्या कारणान एक भयण आसा तेजी ती आमगेर येयल्ली रावपाक आनी ती एकलीच आसली. सो सकाळीं मागीर
ती येयल्या नंतर मागीर अशें आमकां गजाल कळ्ळी की ताका कितें तरी जाला म्हणून. सो हांगा एम्बुलन्स 108 येवन मागीर ताका चॅक केली. सो तेन्ना तेंच्यांनी हालचाल करिना म्हणून आमकां कोणी तरी लोकल्सांनी फोन करून सांगलें. आनी हेच्या पयलीं अशें इन्सिडंट जाल्ले ताका की ती पयलीं सांगताली की हांगा रातचे कोण येता, रातचे मारपाक येता, मागीर नाच जाता रोखडे बॅटऱ्यो घेवन येता. खूब फावटी मारपाचो प्रयत्न केलो अशें म्हणून खूब फावटी सांगलेलें तेणी आमकां. सो अशें जावं शकतालें म्हणून तेजी भयण ताच्या बरोबर रावताली. सो ताका कशी सोडिनासली ती वांगडा एकदांच रावताली. पण काल फक्त कोइन्सिडेंटली म्हणटा तशें काल ती थंय गेली आनी हांगा दुसरे दिसा सकाळीं आमकां ही गजाल आयकपाक येयली. अशें दिसता की घातपात आसूं शकता. हेचेर थरर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टमूय सारको जावपाक जाय. 5-6 म्हयने तिका आमी लिंकान आशिल्ले. तिणें जेन्ना हांगा उपोशण सुरू केलें पणजे तेन्ना आमी तिका मेळपाक आयले. तर मागीर कळ्ळें की ती जमनी खरी झगडटा आनी तिची जमीन प्रोटेक्ट जावपा खातीर ती वावुरता म्हणून. त्या खातीर तिका तेन्ना गव्हर्मेंट एडवोकेट मेळ्ळो. ते गव्हर्मेंट एडवोकेट सारको फॉलोअप करना म्हणून पयरूच तिणें एडवोकेट चेंज केलो, प्रायवेट एडवोकेट काडून. ती आतां 10 तारखेची हियरींग आसा. बेजिकली कशें आसा, ती फायटींग करणारी लेडी आसा. तिका मदीं खंय 2 वेळा ऑफर आयली की तुजी जमीन आमी तिका 1.5 करोड दिता, तूं फाटीं सर अशें म्हणून तिका सांगिल्लें. तरी पूण ती फाटीं सरूंक ना. ती आपल्याक जमीन जाय म्हणटाली. तेजे पयलीं तिजे 3 वेळा अटॅक जाल्यात. तिच्या एकदां पांयाचेर सुळे मारल्यात आनी एकदां तिजे पांयाचेरूय बी रॉड मारून इंजर्ड केल्ली. त्याचे शिवाय तिका उदक जे खाताले ते बांयचें तिचें उदक विश हाडून घातलेलें. तिका रोखडें लक्षांत आयलें कलर चेंज म्हणून. विश हाडून घातल्या नंतर मागीर ती खावपाचें बंद केलें. मागीर शेजाऱ्या कडेन वाटे वयल्या खंयच्या खंय उदक हाडून ती खाताली अशें म्हणून आमकां तिणें सांगिल्लें. तर हो जो इन्सिडंट आसा, जवळ जवळ म्हाका दिसता 52,000 स्क्वेअर मिटर तिचें पोजिशन आसा. ऑल एग्रीकल्चर लँड आनी कल्टिवेबल लँड आसात. सो ताका लागून ती तिच्या फाटल्यान जे आसा तेजी सगळ्यो भयणीच आसा. तिजो भाव आशिल्लो तो काही दिसा पयलीं काही तेंपा पयलीं तेजी असो सस्पिशियस डेथ जाल्लो आसात. म्हणजे अशें करून तिची फॅमिली सोंपोवन ती सगळी जमीन खावपाचो हो षडयंत्र मोठें आसात. आनी ताका लागून हें इजी ना. बेजिकली कशें आसा ह्यो कायदो, ट्रायबल लँड कोणाक ट्रान्सफर करपाक मेळना, ट्रायबल लँड सेल करपाक मेळना, एग्रीकल्चर लँड ट्रान्सफर करपाक मेळना. सो तेच्या फाटल्यान हेर्स कोण उरले ना जाल्यार मागीर ती खावपाक इजी पडटा. त्या खातीर तें सगळें षडयंत्र केल्लें आसात. म्हाका अशें दिसता की नॅचरल डेथ न जाता तिका तिजी मर्डर जालें अशें म्हाका इनडायरेक्टली दिसता. कारण तेजी फाटले पास्ट सगळी हिस्ट्री पळय जाल्यार ताका लागून हें सरकार जें आसा ताका असल्या लोकांक फाटीं मदीत अशें दिसता. कारण अशें गोंयांत इतले इन्सिडंट जातात की आनी सरकाराची कठोर कारवाई कांयच करना अशें दिसता. ताचो परिणाम म्हणून आज परत एकदां हें जाल्लें आसात. सो सरकारा कडेन आमी विनंती करता, शेवट सरकाराकूच सांगचें पडटलें. आनी सरकारा कडेन विनंती आसा की हेजेर थरो इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पूजा नायक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान खोलायेन चवकशी केल्या. गुन्यांव फाट्यान पूजाचे 17.68 कोटीचे नोकर घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशींचे अहवाल आपणे वाचल्यात. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपात तथ्य ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. गोंयांत पूजा नायक प्रकरण बरेच गाजले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फुटीचे थारल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्यान पूजाचे 17.68 कोटीचे नोकर घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारले. सरकारी अधिकाऱ्या आड तिच्या दाव्याक खंयच्याच पुराव्यांक आधार मेळना अशी माहिती SP क्रायम राहुल गुप्तान दिली. पळयात. गोंयांत पूजा नायक प्रकरण बरेच गाजले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे थारल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्यान पूजाचे 17.68 कोटीचे नोकर घोटाळ्याचे सगळे आरोप न्हयकारले. सरकारी अधिकाऱ्या आड तिच्या दाव्याक खंयच्याच पुराव्यांक आधार मेळना अशी माहिती SP क्रायम राहुल गुप्तान दिली. चवकशेत नायक हाणें सांगिल्ल्या पक्ष कार्यालयात केन्नाच काम करूंक नाशिल्ल्याचेय दिसून आयले. 613 उमेदवारांची डायरी अस्तित्वात नाशिल्ली. तिणें सांगिल्लो पर्वरी फ्लॅट रोख व्यवहारा खातीर वापरतात, पूण तो फ्लॅट फकत विद्यार्थ्यांक भाड्यान दिल्ल्याचेय दिसून आयले. व्हिडिओ पुरावे आशिल्ल्याचो तिचो दावो पुलिसांनी मोबायल फोन सोदून काडलो. तो मोबायल तिच्या घोवान विकिल्ल्याचेय SPन माहिती दिली. पूजा नायक आनी तिच्या कुटुंबाच्या बँक खात्यांतल्यान 8.6 कोटी रुपयांचो व्यवहार जाल्ल्याचेय मुखार आयले. तशेंच 5 गुन्यांवकारी प्रकरणांनी तिचो आस्पाव आसा. पूजा नायक हिणें लोकांक फटोवन पयशे एकठांय केल्या असो निश्कर्श गुन्यांव फाट्यान काडलो.
तशेंच लोकांक फुडली कारवाय करपा खातीर पुलिसा कडेन वचचे असोय उलो मारलो. All the officials and staff in the party office, they confirmed that Miss Pooja Naik never worked there. There was no salary record, there was no ID proof, there was no any attendance record. Any oral evidence was not there to support her claim that she worked in MGP office. So this is how this claim was verified and it was found to be false. There was no one called Tanvi Nayak that was known to Pooja Nayak personally, and when she was cross-questioned, she herself admitted that I don't know Tanvi Nayak personally. Third allegation was that there was a flat which was converted into an office in PDA colony, Porvorim. I had already mentioned about this fact earlier in my press conference. We tried to find this flat. We took Pooja Nayak to this flat. She identified that this is the flat where this transaction used to happen. So we called the owner of the flat. We asked for all the tenant records. And it was very clearly established that in this flat only Indian hotel management students have ever lived. And owner denied anything that the flat was ever used by government officers. More than 3.5 crores transactions were there in Pooja Nayak's accounts. More than 4.3 crores rupees of transactions were there in her husband's bank accounts. And more than 13 lakh rupees transactions were there in daughter's bank accounts. In total, more than 8 crore rupees were transacted in this period in the bank accounts of the families. So after weeks of like almost three weeks have passed, we have done very detailed verification, and there is no material evidence against officers that she has named. But the findings surely indicate that Ms. Pooja Nayak herself was involved in large-scale fraud, which is indicated from 5 cases which are registered against her, by collecting money from gullible job seekers and living a lavish lifestyle. We are now looking at legal ways to recover money from her and to distribute it to the people who have filed cases against her. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो तपास अखेरेक निमण्या पावंड्यार पावलो. तपास पुराय जाल्या उपरांत हे विशींचो खुलासो लेगीत जालो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळेकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आनी भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. आपूण मोगोवपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले. थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात. पूण 2019 वर्सा मेघा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळेकारान आपल्याक उत्तम पार्सेकार आनी निखिल देसायक मेळोवन दिल्ले म्हूण पूजान दावो केल्लो. मजगती पूजान ह्या नादी लेगीत नार्को टेस्ट करपाची लेगीत तयारी दाखयली. मंत्री सुदीन ढवळेकाराचे आनी हेरांचे नांव लेगीत घेतिल्ले. पूण प्रस्न उपरासता तो इतल्या आत्मविश्वासात तिणें नांवां घेवपा फाटले मुखेल हेत कितें? खरोच पूजा नायकाच्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचेर पड्डो पडलो हे एक कुवाडें जावन रावलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. तुये पारसे मुखेल रस्ते कुशीक आशिल्ल्या घरात चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. सकाळी सुमार 10 वरांचेर घरात कोण नाशिल्ल्याचे पळोवन चोर घरांत रिगले आनी आलमारींतल्यान 3 भांगराच्यो सरपळ्यो, कानांतली भांगराची लॉकेटां आनी सुमार 50,000 रुपयांचेर चोरांनी हात साफ केलो. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. 10:30च्या पुढे झाली सकाळी. तू कोण नसली तर घरान? कोण नसलो आम्ही. तुम्ही खंय वयतात? आम्ही कामाक वयता. आणि बाकीची बायल बिल भुरगी? बायल कामाक गेली थोडे. हां चेडू कॉलेजीक गेले, हो ITI गेल्लो 10 सुमार. मी माझ्या कामाक गेल्लो. मागीर कळ्ळें कशी चोरी जाली म्हणून? चेडू ते मेवणलो थोडेसून न्हू. हां सकयल मेवणा आसलो तो. हां तो येताना बघता हे जाल्यार एका सुमार गेलो आनी ती बघता जाल्यार दार फाटल्यान उक्त्या. तेन्ना ते कळ्ळें. हां म्हणजे फुडल्यान धापून त्याने फाटल्यान गेलो पळालो. पयलीच फावट ही चोरी न्हू? पयलेच फावट चोरी जाली. नांव कशें म्हटलें तुमचें? माझे अनिल श्रीधर सावंत. कितें कितें व्हेलें तुमचें? 3 चेनी येले, हां कानातले येले आनी 50,000 रुपया येले. रोख 50,000. आनी गणपतीचे लॉकेट असले हां ते हेले. गणपतीचे आनी अशें कमळाचे कशे लॉकेट ते हेले. तरी 50,000 सोडून आनी कितले जातले त्या भांगराचे अंदाज? आनी अंदाज ते 3 चेनीचे सुमार 3-3.5 लाख जातले ना. 3.5 लाख आता जातले. कंप्लेंट केला तुम्ही? मागीर केले, पंचनामो केलो? पंचनामा केलो. पंचनामा करून ना ते येतले पोलीस. हां येता म्हटलं. गेले ते.
निमणे काँग्रेसीक जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी वळेरी जाहीर करपाक मुहूर्त मेळ्ळो. काँग्रेसीन आपले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. पयले वळेरेंत उत्तरेत 7 जाल्यार दक्षिणेत 4 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजेपीक कुडतरी, कळंगूट आनी चिमला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळिल्लीं. आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर ह्याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजेपीक मोठो धक्को बसला. जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाहीर जातकच निमणे काँग्रेसीन मंगळारा पयली उमेदवारी वळेरी जाहीर केली. सगळे मेळून पयल्या वळेरेंत वट्ट 11 उमेदवार रिंगणात आसात. उत्तर गोंयांत 7 उमेदवार रिंगणात आसात. कलंगुटे बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय कार्मेलिना फर्नांडिसाक उमेदवारी. सुकूर साहिल मांद्रेकार. रेशमांगूस बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय सोनल मालवणकराक उमेदवारी. ताळगांव एसटी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय विजू दिवकराक उमेदवारी. चिमला बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय शेजल कलंगुटकाराक उमेदवारी. पाळी ओबीसी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय भानुदास सोननायकाक उमेदवारी. केरी एससी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय आयुष केरकाराक उमेदवारी. दक्षिण गोंयांत 4 उमेदवार जाहीर केल्यात. उसगांव गांजे बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय मनीषा उसगांवकाराक उमेदवारी दिल्या. वेळी जुलियो फर्नांडीस. कुडतरी ओबीसी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय अलेक्सिनो दी सिल्वा हांकां उमेदवारी दिल्या. तशेंच सावर्डे एसटी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय राजेंद्र शिरोडकाराक उमेदवारी दिल्या. मजगती काँग्रेसीन आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान आरजेपीक बरोच धक्को बसला. कारण 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत आरजेपीक कुट्टरी, कलंगूट आनी चिमला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळिल्लीं. आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर ह्याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजेपीचेर ताण आयला. काँग्रेसीन विश्वासात घेनासतना हे पावल उबारिल्ल्यान आमकां शॉक बसला. आमी आमचो युती धर्म पाळ्ळा. ह्या विशयाचेर पयलीं पक्षा कडेन बसका घेवन उलोवप करतले, उपरांतूच काँग्रेसी कडेन उलयतले, अशें आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले. आयकात मनोजाचे म्हणणे. आनी बाकी आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक. तेंच्यांनी आवड केला ना ते खबर ना. आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून, वांगडा बसून करया, वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून. हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आसा. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार सो आमकां पळोवचें पडटलें, उलोवचें पडटलें. कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअली जर तेंच्यांनी केला जाल्यार. मात आसा तुमी एलायन्सान आहा तुमी? आमी आसा न्हू, एलायन्सान आसा. एलायन्साचे टॉक चालू आसा. म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून. की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून, वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले, वांगडा लिस्ट येतली म्हणून. दिस इज शॉकिंग न्यूज. काँग्रेस लिडर म्हणटा तुम्ही चड थंड पडल्यात म्हणून, तुमचे वटच्यान काय आवाज येना म्हणून. आमी थंड कशे पडटले? कांयच. सगळ्यांत चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन. आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा. आनी काँग्रेसीन आपलें हें घेवपाक जाय. आमी आमची सिटां दिल्ली आसा, आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा. आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू. काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय. आमी बोवाळ घालून, आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा. आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडलीं, काँग्रेसीक सोडली, दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली, तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले. आमच्याय भुरग्यांक दिसतालें की ते सीट कॉन्टेस्ट करपाचें. पूण तेचे मिटींग्स आमच्या ऑफिसान, तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले. भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय, सांगपाक जाय, सगळें सांगलें. पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना. मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना, मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना. सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें. फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून, हे बीजेपीक उडोवपाक लागून जें दुसऱ्या पार्टींनी केल्लें आसा. आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा. तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले, सगळे गजाल जाल्ल्या. आमी तरी करूंक ना. आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय. एलायन्साचे टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना. सगळें आमी आजून मेरेन पाळल्या. आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना. आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां पोट लागलो, 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून. आमचेरूय आसा. पूण आमी रावलो काँग्रेसीन आवड केला. इट्स शॉकिंग. काँग्रेसीन शो केलो म्हणटा तूं? पळय इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितल्या, कितें आहा, कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून. सो आमी ते तरी मोडपाक शकना. पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर मोडटा. आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून. आमी तेंकां लागून आतां इतले दीस तुमकां सिटां आहा पळय ती कितली हे घेतली? ना पळय तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो, तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंय तेर सांगलेलें की असले फॉर्म्युला आमी 10-10 दीस तशें ते जायना. हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा, कितें आहा तें पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय. बेश्टी नांवांक 10-10 दीस वाटेन न्हू, नुस्त्याचो वाटो न्हू तो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आमच्या भलायके कडेन आनी पर्यावरणा कडेन आमकां कसलीच तडजोड मान्य ना अशें म्हणीत कुंकळकारांनी फिश मिल प्रकल्पाक खर विरोध केला. बेकायदेशीर रितीन रस्तो बांदून हे काम राजकी फाटबळाच्या आदारान चल्ला असो आरोपूय थळाव्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. कुंकळेच्या थळाव्याचो फिश मिल प्रकल्पाक विरोध कायम आसा. या प्रकल्पाक राजकी तेंको आशिल्ल्याचो आरोपूय थळावे करपाक लागल्यात. देखून पर्यावरण आनी आमच्या भलायकेक धोको आशिल्ले ह्या प्रकल्पा आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. मजगती ह्या प्रकल्पाक लागून बेकायदेशीर रितीन रस्तोय बांधला तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांनी घाणवास मारता. या संदर्भात कागाळ करून लेगीत अजून मेरेन कसलीच कारवाय जाल्ली ना अशी खंतूय थळाव्यांनी उक्तायला. ऐकात तांचे दुखणे. आमची जी सोशोदा जी एग्रिकोला ही वेरोडाची एक मिटींग जाल्ली काल आनी आमचे खूब मेंबर्स आशिल्ले थंय. सांगपाक वच म्हणल्यार थोडे आमचे मेंबर्सांनी जे कुंकळेचो एक मोठो इशू चालू आसा रिगार्डींग एक फिश मिलाक थंयच्यान जे तेंगे प्लॅन्स आनी दाखयला तेंगे एक रोड दाखयला तो आमकां दिसता आनी खात्री आसा आमच्या लोकांक बी म्हूण तो काल क्वेश्चन रेज केल्लो की आमगे सोशोदात प्रॉपर्टींतल्यान ते दाखयलो म्हूण रोड. आतां गोश्ट म्हणल्यार अशी आहा की जेन्ना एक कितें एक प्रपोजल मांडटा आनी कितें एक प्रोजेक्ट येता तेका गव्हर्मेंट रोड पळयता बाबा 10 मीटर रोड आसा 6 मीटर रोड आसा आनी तो रोड खंयच्या प्रॉपर्टींतल्यान गेलो तो. आतां आमकां मेळट्या भशेन इन्फॉर्मेशन रायट टू इन्फॉर्मेशन आमकां मेळट्या भशेन जो रोड जो दाखयता तो आमगे अर्द रोड आसा CMC एक्वायर्ड एरियांतल्यान कुंकळी म्युन्सिपालिटीची एक्वायर्ड जी लँड आसा थोडी तितूंतल्यानूच तो रोड दाखयला आनी आमगे सोशोदात दी एग्रिकॉलची आमगेली जी बॉडी आसा तितूंतल्यानूच तो रोड दाखयला. सो कालची मिटिंगे अशें डिस्कशन जाला की हेजे बद्दल आमी थरली वचोन प्रेसिडेंट शाबा देसायानी आनी तेगे वांगडी आसा तेमी आनी आमची लोकांनी अशें ठरयला की ह्या 2-3 दिसां भितर आमी एक सर्वेयर अपॉयंट करून कितें आहा ते रियलिटी चॅक करून ते मुखार तेजेर एक स्टेप घेता म्हूण की हे जे मॅटर आसा कुंकळेचें तेमी सिरियस घेवन हेजेर कितें तरी लोकांक न्याय दिवचो. कित्याक लोकांक तुमकां जेन्ना अपॉयंट करता लोक तुमकां निवडून हाडटा तेन्ना लोकांक दिसता की तुमी तांकां न्याय करतो म्हूण. पूण हिंगा अधर्म जालो असो दिसता म्हाका. अधर्म म्हळ्यार कळपाचें हो अधर्म हिंगा चालू आसा. पूण आमी आमच्या लोकांक घेवन सपोज हे मुखार गेले जाल्यार सबंद लोकांक उठोवपाचें काम हें आमचें आसा आनी आमी हें करून दाखयतले आनी आमी हें कशें हिंगा जावूं दिवपा ना. आमकां एक गोश्ट क्लियर करपाक जाय की कुंकळेच्या गांवांत सद्याक पोल्युशन हें खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फिश मिलाचो वास आनी बाकीचे केमिकल हॅझर्डस वेस्ट आहा तेजे बद्दलूय बी आज लोकांक कन्सर्न आहा आनी लोकांचें आरोग्य हें जें पळय आहा बिगडत आहा. सो आयज ह्या फिश मिल जो न्यू प्लांट येवपा आसा ह्या फिश मिलाच्या जे कोण ओनर आसा ताणें आमकां हायकोर्टान वयल्लो आनी आज त्या लोकांनी हायकोर्टांतल्यान पळय काडलो आहा. आमी कोर्टाक गेल्लो नाशिल्ले तेमी आमकां कोर्टाक वयल्लो आनी आज हें सिद्ध जाता की तांचें डॉक्युमेंटेशन जें कितें आहा पळय हें सारकें ना म्हणून. आज परत तेणी तेंचे जे एडवोकेट आशिल्ले तेणें सांगलें की आमचें जें हियरींग आशिल्लें GSPCB कडेन हें पुरेपूर जाल्ला म्हणून आनी आमची बाजू आयकना आसतना तेणी आमकां आमची हें रिजेक्ट केलें म्हणून. सो आज आमकां ऑर्डर पास जाला की GSPC कडेन परत हियरींग करचें म्हणून आनी जे लोकल रेजिडंट्स आहात तांचेय कन्सर्न आयकून घेवचे, लोकल जी बॉडी आसा तेंचेय कन्सर्न आयकून घेवचे आनी हेचेर निर्णय घेवचो म्हणून. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर
हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर रामान स्टेटमेंट